काणयेचें नांव आब मेलो. काणयेकार नवीन कुर्मिल. काणी सादर करता वल्ली क्वॉर्टर्स. आब मेलो म्हणली खबर आमच्या घरा पावतना हांव कांय घाबरलो ना. आबाक मोरची प्राय जावन आसली. ताणें मोरजेस्त आसली परिगत ताची जावन आसली. 9 आनी 8 प्राय मोरची प्राय न्हय. तशें आसतना आनी कितें? ताचे मरणाची खबर अवचित्त न्हय. 4-5 दिसां पयलें हांव ताका पळोवन आयिल्लो. सगळां ताच्या मरणाचे निरीक्षणेचेर आसलीं. परगांवांत आसलीं सगळीं येवन ताका पळोवन गेल्लीं. तरी पूण आब आपल्या जिणेची सेंच्युरी मरतागी म्हणली आशा तांकां सगळ्यांक आसली. उम्माक ही खबर सांगतना मात्र ती घाबरली. आपणाचें रडणें भायर आयकूंक नजो म्हणले परी तिणें क्षीण ताळ्यान रडोंक लागली. हांवें समाधान सांगल्यार ती रडणें रावयना म्हणलें म्हाका कळीत आसलें. त्या देखून वगेस्स रावन तिकाच पळोवंक पडलो. कापडाचो पालो दोळ्यांक आडोस धरून ती रडतना हांवें दोळे धांपले. थोडोसो वेळ. दोळे धांपल्या त्या अंधकारांत आबाचें रुपणें पाशार जालें. ससनाक म्हणले परी तें रुपणें पयस पयस जावन वतालें. एका विशयाचेर मात आमचे मदें तीव्र भिन्नाभिप्राय आसली. तरी म्हजे आनी आबा मदें एका तराचो विशेश मोगाचो भांद आसलो. पूण तो भांद आज आशाश्वत रुपार तुटलो म्हणलें चिंतून वास्तवाक पाटी येवंक दोळे उक्ते करतना उम्मा ल्हान दोळ्यांनी म्हाका पळयताली. म्हज्या दोळ्यांच्या खांचींनी दुखां जमो जाल्लीं पळोवन ती म्हज्या बावळ्यांचेर तकली दवरून जोरान रडली. कापडाच्या पालवान दोळे पुसीत तिणें म्हाका भायर सर म्हळें. खंय? तुज्या आबाक पळोवंक. पूण उम्मा? पूण कितें? आज म्हाका आडोवची कोणीय नात. आज खंडीत जावनय ताचें मोडेपणूय हांवें दोळे बर पळयचे. तिचो ताळो गदगदीत जाल्लो. उम्मा, मोर्न भायर काडचें सांजेर 4 वरांचेर खंय. आनीक 3-4 वरांचो वेळ आसा. दरवड नाका. कित्याक दरवडूंक नजो? आमी वचून पावचे पयलींच मातयेक पावयल्यार? उम्माक आजुनूय तिच्या बापायचेर कितलो मोग आसा म्हणून तिच्या उतरान व्यक्त जातालें. पूण आबान हें कित्याक समजून घेवंक ना म्हणलें म्हाका विचित्र दिसतालें. आबाच्या घरा वचचें तर आमच्या घरांतल्यान कारार वचचें तर सुमार 2 वरांचें पयण मावनातेन पाशार जावन आसलें. उम्मा तवळ आपल्या पालवान दोळ्यांतलीं दुखां पुसून काडटाली. 5-6 म्हयने जावन आब पिडेंत आसलो. उदक शीत पोटाक पडोवंक कश्ट मारताले. चलोवंक बळ पावनातलें. गुमूत न्हिदल्या कडेच वेतालें. त्या प्रायाच्या मनशां तावन आन कितें जाता? पयर म्हणसर आपलें दिसपडतें काम तोच करून आसलो. पिडेंत पडल्या उपरांत ताच्या कुडीच्या एका कुशीक बळच नातलें. येवन पळोवन वेचें पुराय एकच सांगतालीं. हे प्रायर आमी खंय आसतावंगी तो देवच जाणा. तशें दवरच्या की देवान वेगळी ताचो उडास काडलो तर. आब गांवच्यांक एक न्ही एका रितीन जायजे मोगाचो जाल्लो. तशें जाल्ल्यान घरा भितर आंगणांतय मस्त लोक जमो जाल्लो. जात खात म्हूण लेखी नासतना सडताव लोक थंय आसलो. मदल्या कुडांत आबाची निर्जीव कूड पेटेन दवरली. फुलांनी पेट सुरंगार आयिल्ली. दोनूय कुशींनी भुरगीं वडां बसून मागणें करून आसलीं. थोडे दादले आंगणाच्या कोनशांनी रावन बिडी सिगरेट ओडताले आनी थोडे कसल्याय विशेष विशयांचेर विचार विनिमय करच्या परी उलोवच्यार मग्न आसले. थोडे मात्र मुखल्या कार्याक तयारी करचे परी हेवशीन तेवशीन गुंताले. मुस्लीम रितीरिवाजी प्रमाणे हांवें तकलेर धवी तोपी दवरली. आमकां दोगांयकी पळयलेंच आंगणांत जमो जाल्ले पुरो विजमीज जाल्ले परी उबे रावले. आपल्या तोंडांतली जळची बिडी सिगरेट उडयली थोड्यांनी. सकडांनी दिश्ट विशेश जावन उम्माचेर कंसल्ली. भितर येया म्हूण आमकां कोणेंय पयलें ना. घरा भितर पांय दवरचे तितलें धैर्य नातल्या परी उम्मा थोडोसो वेळ आपले दिश्ट धरणीक लावन मेटां पळोवन रावली. हांवें तिच्या बुजांक धरलें आनी भितर आपोवन व्हेलें. स्त्रियेन एकडी मागणी रावोवन आमकां अपरिचीत म्हणले परी पळयलें. खंती विणें न्हिदिल्ल्या परी आसची आबाची कूड पळोवन मोतीच्या भावनांचेर लगाम नासता उम्मा जोरान रडली. आबा सांगता हांवें करशिल्ल्यो त्यो थोड्यो मधुर घडयो घडितां उडासा येवन आज त्याच आबाची निर्जीव कूड पळोवन हांवूय रडलो.
उम्माचें रडणें चड जालें तरी तिका समाधान सांगचे खबरेक कोणीय आयलें ना. आमकां कोणीय जागो सोडून दिलो ना. उम्माक बसोंक कोणेय जागो सोडून दिलो ना. तिणें मुखार बघून आबाच्या कपलाचेर उमो दिलो. आमच्या संप्रदाया प्रमाणे हांवें आबाच्या पांयांच उमो घेतलो. उम्माक बसोंक हांवेंच एक कदेल हाण दिलें. ती परत्यान परत्यान आबाच्या कुडीक पळोवन रडताली. मोडें एक फावटी आंगणाक व्हरून कुटुंबाच्यांक सांगाता रावून फोटो काडलो. उम्मा येवंक ना. तिका कोणें आपोवंकूय ना. ती बसल्या कडेच आसली. पूण हांव मात्र मुखले लायनीचेर आबाचे तकलेसरशी रावलो. थोड्यांक हें समा लागूंक ना म्हणलें तांचें वर्तन दाखोवन दितालें. पूण हांवें कितें करचें? कितलें म्हळ्यार म्हजोय तो आजो न्ही गी. म्हाका आबाचें लागशिल्लें पळोवन जायजें आसलें. तांकां कितें गोत्तू? आमी कितलें लागशिल्लें जावन आसल्या म्हणून. आमचे मदीं आसल्या मोगाच्या बांदा विशीं दुसऱ्यांक कितें कळीत? फोटो काडून जाल्लेंच मोडें परत्यान भितर हाडलें. परत्यान मागणें सुरू केलें. गांवचो गुरकार व्हडल्या ताळान मरणाचीं कांतारां गायतालो. थोड्या वेळान पाद्र्याबांनी कुरीस दर्सो आयलो अशें म्हणून धाकटो चेडो एकलो धांवून येवन खबर दिवन गेलो. पाद्र्या बिवची खबर आयकून थोड्यांचें रडणें सडलें. रिती रिवाजी प्रमाणे थोडे तांकां समाधान सांगताले. पाद्र्या आंगणांत येवन रावतना बसून आसलीं पुरा पाद्र्याबांच्या निरीक्षणाचेर मोड्याच्या दोनूय कुशीन उबी रावलीं. उम्मा मात्र फाटीं निसरली. तिचें रडणें रावयलें तरी दोळ्यांतल्यान दुखान देंवतालीं. पाद्र्याबान बेंजार केल्लें उदक मोड्या वयरशीं पुडायलें. मागण्याचें निमाणें विधान जाल्लेंच 4-5 तरणाट्यांनी मुखल्या कार्या खातीर मोड्याची पेट उखलून खाणगिली. हांवें तांकां कुमक केली. मरणाची पेट घरा भायर हाडटना व्हडा ल्हानांचें रडणें आनीक इसटलें. अशीर वाट जाल्यान मरणाची पेट घट दोगां तरणाट्यांनी आपल्या माथ्यार घेतली. कुरीस घेतलो सकणा वरवीं मुखल्यान चलतलो तर फाटल्यान लोक आनी पाद्र्या. चलोवंक तांक नातिल्ल्या थोड्यांक प्रायस्तांक वाहनाचेर बसोवन आनी एक लांब वाटेन इगर्जेक व्हेलें. उम्माक वाहनाचेर ये म्हूण कोणेंय आपयलें ना. ती ते आशेरी नातली. सुमार 1.5 मैलांची वाट आमी हेर लोकां सांगाता चलोनूच गेले हांव. उम्माचेर उक्त्यान दाखोवचे तिरास्कार आज हांवें पळयल्ल्यान मस्त बेजार भोगलें. पूण आबा वयल्या मोगान ते आमी सोंसून वरिचें आसलें. मरणाची पेट इगर्जे भितर दवरल्या उपरांत मीस सुरू जालें. उम्मा इगर्जे भितर येवंक ना. हांव इगर्जे भितर वचून मुखल्या बांकार बसलो. हांवें इगर्जे भितर आयिल्ल्यान थोड्यांक बरें दिसूंक ना म्हणलें म्हजेर केंद्रीकृत जाल्ली तांची तीक्ष्ण दिश्ट कळीत करताली. पाद्र्या बी तवळ तवळ म्हाकाच पळयतालो. पाद्र्याबान आबाचे थोडे गूण, तांची बुदवंतकाय, निस्वार्थपण आनी ताच्या सेवेच्या गुणां विशयांत होगळसिलें. मातयेंतवन आयिल्ल्या मनशान परत्याक मातयेक वचचें. जल्म घेतल्या मनशाक मरण चुकलें ना. सोरापर्यंतच्या मरणाक सदांच तयार रावचें. आमी मोगाचे व्यक्ती मरण पावतना आमी विचलीत जायनशें तांचे खातीर मागाचें अशें म्हणलें पाद्र्याबान. पाद्र्याबान दोनीय हात वयर उखलून बापा ताचीं पातकां ताचे खातीर बक्षी, ताका सर्गा सुख तुजे सांगता फावो कर म्हूण मरणा कुशीं पळोवन मागा लागलो. आबाचीं पातकां बगसूंक आबान इतलीं पातकां केल्लीं गी. ताचे वैयक्तीक विशय म्हाका कळीत नात. म्हजी प्राय 22 तर ताची 100 2 उणी. ताणें कोणायकी वायट करूंक ना म्हणलो भरवसो म्हजो. मनीस म्हणल्यार मागीर पातकां मनशाच्या जल्मा सांगताच येतात न्ही. परोपकारी जिणी जियेल्या आबान तसलीं व्हडलीं पातकां करूंक ना तरी म्हज्या उम्माक आपलेच दुवेक केल्लो मात्र भोव व्हड अन्याय अशें म्हजो आत्मो सांगतालो. थोडे फावटी चिंता ना. आबान केल्लेंच समा म्हूण बगता. जल्म दिल्ल्या आवय बापायक रक्ताचो वांटो जावन जल्म मारल्या भावां भयण्यांक ल्हान व्हड जाल्ल्या घराक पयस करून आनी एका जातीच्या चेड्या सांगता काजर जायज तर उम्माचें काळीज कितलें घट आसाचें. त्या काळजाचें कितलें धैर्य. आबाच्या घरची शेजारी लुसीबाई हांव गेल्ल्या तवळ केन्नाय सांगून आसली. तरणाटपणार तुजी आवय भांगाराच्या बोंब्या बरी परजळतालें. खंयच्या उतरांक बुल्लेंगी कोणायकी सांगनासतना रातोरात घर सोडून धांवून ताचे लेगीत काजर जालें. ताच्या मोगा खातीर जल्मांतावन मानून आयिल्ल्या जाती धर्माक धिक्कार केलो. तुज्या बापायकी कळीत नातलें गी. एके क्रिस्तांव चलयेन मुस्लीम चल्या लागीं त्या वेळार काजर रावचें म्हळ्यार तुज्या आवयक तरणाटपणाचें प्रायेचें पिशें आनी ताका काजराचें पिशें. तुज्या आवयक मतांतर करून दोगांय काजर जालीं.
हें काम बरें न्हय म्हणलें कळची तितली बूद तुज्या आवयक जातली गी. 4 जाणांक न्याय सांगून दिवच्या गांवच्या नांवार दी व्यक्तीचे दुवेक घेवन पळापळ घेवचें तितलें हरदें तुज्या बापायक खंय तो आयलें. असलीं तोपचीं तसलीं उतरां आयकतना म्हाका बेजार भोगतालें. ह्या जोड्याचो पूत जावन म्हाका अल्लाहून कित्याक धाडला म्हणलें सवाल म्हज्या मतीन तवळ तवळ उदेतालें. अब्बा आनी उम्मा अंतरजातीचें काजर जाल्लीं न्ही, पूण अल्लाहूक हें बरें दिसूंक ना कोण ना. अब्बा काजर जावन मस्त वर्सां वाचूंकूय ना. 5 वर्सां जाय जय तर अवघडान सांपडून आमकां दोगांक सांडून गेल्लो. पयशांक कांय बरगत नातलो, पूण हें काजर जाल्ल्याक उम्मान आजुनूय निंदा करचीं आसात. उम्मा मात्र निर्लिप्त जावन आसा. अब्बा मेल्या उपरांत तरी आबान उम्माक लागीं काण गेलें तर उम्मा परत्यान क्रिस्तांव धर्मा फाटीं परतो देखून ना. पूण आबान हाका आस्पाद करून दिवंक ना. उम्माक केन्नाय कुटुंबा लागीं येवचो अवकाश मेळनातल्या परीं केलो. काजर जाले सुरवेर आनी अब्बा मेल्ल्या उपरांत सुमार फावटी उम्मा घरा गेली तरी घरचें मेट वयर सोडूंक आबान सोडूंक ना खंय. पयर म्हळ्यार सुमार 20 दिसां पयलें हांवेंच वत्ताय करून उम्माक सांगाता घेवन आबाक पळोवंक आयिल्लो. तेन्नाय उम्माचें मुखामळ पळोवंक आबान निराकारशिल्लें. आबान दोळे दंपनूच उम्माक थंयतावन पयस वचूंक फुरमायलें. एक उतोरी उलयनासतना तोंड गुंडावन अपमान केलो. उम्मा दुखां गळयत फाटीं येवंक ना गी. आपल्या जिणेच्या अखेरेच्या दिसांनी आबान उम्माचेर कसलो राग किसकसोन उणो जावंकय नातलो. उम्मान बक्षण मागलें तरी आबान बक्षूंक ना. आबाक जाय पुरती आस्त पास्त आसली. आपले दुवेक म्हूण ताणें कितेंय दिवंक नातलें. हांव हायस्कुलांत शिकता आसतना आबागेर वचूंक सुरू केलें. आमची दोगांयची पयली भेट म्हाका अजुनूय उडास आसा. मुस्लीम संप्रदाया प्रमाणे हांवें ताका आज्जा म्हूण पयले फावटी उलो करतना ताका कठीण राग आयिल्लो. आबा म्हूण मर्यादेन आपय ना तर जागृत अशें ताणें धमकी दिले उपरांत केन्नाय हांव चुकोनी आबा म्हणल्या शिवाय शब्दा शिवाय दुसऱ्या शब्दान ताका आपयनातलो. पयलें हांव ताचो नातू म्हूण मानून घेवंक निराकारशितलो, पूण हांवें हट सोडूंक ना. तूं कोण? म्हाका कितें जायचें? एका दिसा ताणें म्हाका रागार सवाल घाल्लें. हांव तुजो नातू न्ही गे आबा? वय तर हें पुरो खावन सोड. ताणें म्हज्या मुखार हाडिल्लें दवरलें बशीभर दूख क्रमास हांवें अल्लाह कडेन माफ मागत खावन सोडलें. आतां समाधान जालें गे आबा? तुज्या हातांनी तुवें वीख दिल्यार हांव पियेतां. कित्याक तुका म्हजेर आनी उम्माचेर असमाधान, स्वंत दुवेची सूख भोगसूंचे तितले व्हड गूण तुजे थंय नात गे. म्हज्या नेणत्या मोतींतलीं सावलां. तुज्या कुडीन वाळचें रगत आमच्याच कुळयेचें धैर्याचें रगत रे. दुसरें खंयचेंय हलकट रगत न्हय. अशें म्हणून आबान म्हाका पटलून धरलें. आबाच्या उतरांनी म्हाका राग आयिल्लो, बेजार जालें. हिंस उतरां दुसऱ्या कोणेंय सांगलें तर हांव ताका चिरून घालतों. जाल्यारय आबाक म्हजेर कितलो अभिमान आसा म्हणून ताच्या उतरांनी तो सांगतालो जाल्यार संतोषय भोगतालो. हांव आबा कडेन सुडाळ जावन कोंकणीन उलयतलों. त्याच खातीर ताका म्हजेर विशेश अभिमान. पुता, आमच्या हळ्ळेची प्रकृती पळय. केन्नाय पाचवी वर्सभर वाळच्यो त्यो नितळ उदकाच्यो झरी, मळबाचे उबाऱ्या मुणासर उबे रावले ते गुडे दोंगर, सुर्याचो उजवाड देखनांतलीं तीं रानां, तांतो वस्ती करची सुकणीं, मनजातीं, कितलें सोबीत वातावरण हांगाचें. शहरांत कितें आसा? तूं हांगाच राव. पाद्रवा सांगून बाप्तिस्म आनी कुमगार दिवची वेवस्था करता. तुजे खातीर नवें घर बांदून आमच्याच हळ्ळेन तें चेडूं पळोवन काजर करिता. दावीद प्रभूची धूव लिना भांगाराचे बावले बरी सोबीत आसा. तेंच तुका सांगलें चेडूं. म्हाका कितें चेडवाचें आशें दाखयताय गे आबा? सत्य सांगता आबा, तुजें सांगता रावाचें. हे मातयेचो पूत जावन जियेचें म्हणली आशा म्हाकाय आसा. हे सहळेंतले एके नेणटे चलये लागीं काजर जावन सुखी कुटुंबां जिणी जियेचें म्हणली जब्बर अशें आसा. पूण उम्मा एक सुरी त्या शहरांत जियेत गी. तुजे आवयचो विशय म्हजे लागीं उलयनाका. त्या काळोखाच्या रातीन घर सोडून ताचे सांगता धांवतना एक सुरे वचोंक नांगी. आतां एक सुरें जिवन दी. गांवच्यांक न्याय सांगच्या म्हजें नांव पाड केले शिवाय दुसरें कितें जोडें ताणें? तूं आमच्या रक्ताचो वांटो तूं. दुसऱ्या जातीच्यान तुका जल्म आयला म्हूण तस तूं दुसरो जाता गी. तुज्या कुडींत आमच्या जातीचें रगत वळता. आबा, उम्माक पयस करून हांव मात ह्या गांवांत रावंक सोंसचो ना. उम्माकी लागीं करचें मन तुवें केल्यार खंडी जावनी आमी दोगांय तुजें सांगता रावता. जाय जाल्यार आतांचें धर्म सोडून तुवें सांगल्या परींच करता.
नावता हें पुरा तुका ह्या प्रायर समजना. तुजी आवय म्हज्या वंट्याक केदनांगी मरून गेल्या. कित्या आतां आमच्या जातींत फावो चलो मेळोंक नांगे. वचून वचून परकी जातींच्या कडेक हजर जालें. आमच्या जातींतलो खंयचोय भिकारी जालो तरी जावंय म्हूण ताका वळखून घेतो. पूण तुवें आतां तरी तिका बक्षयत न्ही गे आबा. ताणें केल्ले चुकीक ताणें आदरल्या पातकाक देवान बक्षिल्यार हांव बक्षण दिवचो ना. कोणाक कितें वायट केलां हांवें? म्हजें नांव पाड करून 4 जाणां मुखार तकली उखलून सोलनांतले परी करून गेलें. पातकाक प्राचीत करी देगी नाका, तूंच सांग. तो तीक्ष्ण दिश्टीन म्हाका पळयतालो. म्हज्या उम्मान करूंक नजो तसलें पातक कितें केलां म्हणची आशा उदिली तरी मना भितर सदवून घेतली. थोड्या वेळान भितर वचून थोडे दाखले दस्तावेजां हाडून म्हजे मुखार सोडून वास म्हणालो. सुमार 10 एकरे भुंय सुवात म्हज्या नांवार बरयल्ली. पळय, हें पुरा म्हजे दुयेक म्हूण हांवें करून दवरलें, पूण हें पुरा तुज्या नांवार. इतलें सांगतना ताच्या दोळ्यांनी दुकां जमो जाल्लीं म्हज्या गमनाक गेलें. आन मस्त कुशळायसो मनीस जावन आसलो. ताची तामाशेचीं उतरां आयकूंक ल्हान व्हड म्हणलो भेद नासतना कितलींशीं जाणां ताचे सरशीं जमो जातालीं. ताचे तावन सलाह सोचान घेतलीं घेवन आसलीं केन्नाय विसरूंक नात. ताचो नातू म्हूण सांगूंक म्हाका एक रितीचो विशेश अभिमान भोगतालो. हर एक फावटी तो ताच्यो आनी म्हज्यो मिश्यो तुलान करतालो. हांव मेल्या उपरांत तूं, तुज्या उपरांत तुजो पूत अशें ह्या वंशाच्यो मिश्यो लांब जावन वाडोवन आसा जाय अशें पिशें कल्पन म्हज्या लागीं सांगतालो. ताका म्हज्या मिश्यांचेर कितलो अभिमान आसलो. थोडे फावटी ल्हान व्हड जावन वाडिल्ल्यो म्हज्यो मिश्यो एकाच सिलेकार कातरून तेल सरयतालो. मीस मुग्दून कंतारान सगळें मोर्न सेमेस्त्री काडलें. उम्मा फोंडास शिनींत रावन आसली. पाद्र्याबान परतेन एक फावटी मोडे बिंजार केलें. मोर्नाचे पेटेचें दांपणें दांपून दोरयेचे कुमकेन फोंडाक दवयतना सगळ्यांच्या दोळ्यांनी अखरेची दुकां पासारली. हांवें उम्माच्या बुजाक धरूंक न्हू तिका कुमक केलें. उम्मा रडोनूच आसली. पुता, बाबान म्हाका आनिकी बक्षूंक ना. पळय, म्हाका ताचे तावन आनिकी बक्षाणें मेळूंक ना. हांव पातकी पुता, हांव पातकी. बाबा, म्हाका बक्षी, म्हाका तुजें बक्षणें दी. उम्माचीं उतरां जोरान वळच्या वाऱ्या सांगता बरसून पयस वतालें. तिणें म्हाका पटलून धरलें. 2 मूठ माती तिच्या हातांत दिवन फोंडाक उडयली. जमलीं पुरा पाटीं परतना आबाचे जिणेचो अध्याय मुग्दलो म्हणलें धड करून दोगांनी येवन जोरान माती निसरावंक सुरू केलें. डब 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 आवाज करीत मोर्नाचे पेटे वयर पडच्या पात्रां मातयेचो आवाज त्या शांत वातावरणांत सुमार पयस म्हणसर आयकतालो. देव बरें करूं.